हळदोणा अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन सोमारा दिवचले नव्या फाट्याचे उक्तावण केले। ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे सभापती प्रमोद सावंत, थळावो आमदार राजेश पाटणेकर आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले। आरडेक्स गो खातीर दिवचलच्यान चंदू मांद्रेकार। तेन्ना ब्रांचीचे लोन घेवपी खूब आसता, पूण त्याच बरोबर रिकवरी म्हणटा ती इम्पॉर्टंट आसता। आनी त्या रिकवरीचेर जर तुमी जर स्ट्रेस दिले आनी ते रिकवरी जर सारकी जर जाली जाल्यार ज्या मनशाक लोन दिल्लें आसा पळय ताजें तेणी पुरेपूर त्या आपल्या लोनाचो जो फायदो करून घेतला पळय ताचोच फायदो म्हणटा तो सोसायटीकूय जावपाक जाय, संस्थेक जावपाक जाय। आनी ताकाच लागून संस्था वयर सरता। तेन्ना संस्था ही एक अशी आसता की एका मनशाचें एक जिवन घडोवपाचें कार्य करता। जर सोसायटीचे भवितव्य जर बरें आसूंक जाय तर जो कितें वेव्हार जाता तो वेव्हार खंय तरी दुसरे कडेन गुंतवणूक करता, त्या वेव्हाराचो त्या प्रॉफिटाचो फायदो जो आसा तो सोसायटी आनी भागदाराक दिवपाचो प्रयत्न संचालकांनी करूंक जाय की ज्या हितून भागदार वाडल्या उपरांत ऑटोमॅटीक शेअर वाडटा, शेअर होल्डर वाडटा, भाग भांडवल सगळें वाडटा, ज्या हितून उलाढाल करपाक बँकेक सोंपी वयता। आमी पळयता की ए ग्रेड कंटिन्युअसली मेळप हे पॉसिबल नासता। हे डेडिकेशन्स डायरेक्टरांचे आनी जो तुमचे कडेन आसता तो स्टाफ हाजे क्रेडीट ताकाच लागून हे शक्य जाता।